म्हजें नांव वेदा देसाय. वळख म्हजी स्वताची जर करची जाल्यार हांव ह्या देशाचें चली. आनी आज एका देशाचें चली अशें ना जावन गेल्लें आसा. आज प्रत्येक चलयेक हो न्ही खंय ना खंय भंय दिसून गेल्लो आसा. कित्याक जेन्ना असले अमानुष्य कृत्य घडटा तेन्ना फक्त त्या चलयेकूच न्ही, प्रत्येक चलयेक भारताच्या जावं खंयी जे चली आसा ह्या देशांत न्ही तांकां भंय दिसता. आनी ह्या वेळार आमकां समजून घेवपाची खूब गरज आसा की शिक्षा म्हणटा तें कितें. शिक्षा फक्त भुरग्यांक सुशिक्षीत केलें म्हणून जायना. शिक्षा ही अशें अमानुष्य करता पळय तांकां शिक्षा दिवपाची खूब गरज आसा. ह्या उतराचो जर सारको आमी समज घेतलो न्ही आनी जे वयर आमकां हे ज्युडिशरी बसले पळय तांच्यांनी जर हाजो वापर सारको केलो न्ही जाल्यार कितें तरी चेंजीस घडूंक शकता. नाजाल्यार हे पिक्चर न्ही निर्भया 1 निर्भया 2 घडत रावतले. हे आयकूंक कोणाकूच बरें दिसना. माझे नाव दिया नरवेकर. आय एम हियर टू कंडेम what is happening this right now. Okay, so whatever is happening, the rape cases, the things going on right now, it is not fair. You are telling us how to dress. You are telling us where to go. You are telling us when to go out. This is not fair. You should tell your men, you should tell your brothers, you should tell your sons to go where, to do what, and to close eyes if you are so much tempered to do something like that. You are not supposed to tell us what to do. We have our own freedom, okay? So we are independent of what we want. हांगा आयला आमी 10 वर्सां पयलीं हांगा आयिल्ले आनी 10 वर्सां पयलीं निर्भयाक लागून आमी मेणवाती पेटयल्ल्यो. गांवांनी मेणवाती पेटलेल्यो आनी गांवांनी फक्त जस्टीस जाय म्हणून मागताले. कितें जस्टीस? वी वॉन्ट जस्टीस. इंडिपेंडन्स मेळ सगळें मेळ, फक्त जस्टीस मागता अजून पर्यंत. म्हणल्यार आमी चिंतपाक जाय की एक बायल मनशेक तर भायर वचून ताका तर फ्रिडम ना जाल्यार कसलें इंडिपेंडंट हें? कसलें इंडिपेंडन्स? आमकां हें इंडिपेंडन्स फक्त मनशांक फक्त दादल्या खातीर मेळ्ळा काय बायलां खातीर मेळ्ळा? म्हाका विचारपाक जाय. जेन्ना फ्रिडम फायटर आशिल्ले फक्त दादले आशिल्ले काय बायलां आशिल्लीं? आज एक्चुली पळोवपाक वायट दिसता. प्रत्येक फावटी एका ब्लेम करप तेका ब्लेम करप जाता. बाबा न्हू, रेप जाला न्ही तेज्या आवय बापायक भुरग्याक आनी भावाक कळटा बाबा कसलो परिणाम जाता तो. आज म्हाका विचारपाक जाय, आमचे सिद्धी नायकाक रेप जालो, मर्डर जालो आनी दर्यान उडयले आनी सगळे प्रोपगंडा कितें केलो? ते सुसायड करपाक लागून ताणें कपडे काडून सुसायड केलो म्हणून. कपडे काडून सुसायड करपी मनीस म्हणटा पळय ताणें विचार करपाची गरज आसा, तेजी मानसीक स्थिती सारकी ना म्हणून. जेन्ना आयज ते डॉक्टर जेन्ना कलकत्ता त्यांच्या ऑथॉरिटीसीन सप्रेस करपाक लागून ते म्हणपाक लागलो सुसायड म्हणून. आयज व्हेरी कॉमन हे जाल्ले आसात. कितें जालें लिपोवपा खातीर. आज कॉलेजीन तर इन्सिडेंट घडलो, कॉलेजीचें नांव राखपा खातीर तो सुसायड म्हणून डिक्लेअर जातात. स्कुलांनी समज रेप जालो जाल्यार स्कुलाचें नांव राखपा खातीर सुसायड म्हणून डिक्लेअर जातात. जरी तर खंयचे गव्हर्मेंट स्कुलां, गव्हर्मेंट कॉलेजींनी, गव्हर्मेंट इन्स्टिट्युशनांनी तर जाले जाल्यार गव्हर्मेंट आपले म्हणजे सगळे जाणां पळय आपलें नांव राखपा खातीर सुसायड म्हणून डिक्लेअर करतात. म्हाका एक विचारपाक जाय, आयज सरकार आमी सदांच प्रोटेस्ट इन्सिडेंट घडल्या उपरांत कित्याक लागून येता आनी मारता? इन्सिडेंट घडच्या पयलीं आमी प्रिव्हेन्शन कितें आसात तेंच्यांनी एक बायल म्हाका खऱ्यांनीच ल्हान भुरगीं जेन्ना म्हणटाले वाय शूड दे फायट फॉर देयर प्रोटेक्शन? आमी कितें करता? आमच्या भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक कितें शिकयता आमी? तेन्नाच्यान सुरवात जावपाक जाय. ल्हान भुरग्यांक ना तुमी कवर करपाक जाय, सारकी न्हेसोन भायर सरपाक जाय आनी चेडे स्लीवलेस घालून खंय वचपाक जाय. तांच्यांनी स्लीवलेस घालून तांच्यांनी बिकिनी घालून. वॉट डज इट मॅटर फॉर अस? What does it matter for us? Who are we? I've heard politicians saying that तुम्ही बिकिनी घालून ब्रिचार वचनाका म्हणून सांगता. तू कोण? Who are you? Is this written down in our constitution what to wear? So I am Sandra Florencia Pereira, Assistant Professor, Dempe College of Arts and Science, President of an NGO Uzwad. आज हांगा आमी जी आसा, we are here. It's sad that we are here because I don't want to come on the street and we don't want to come on the street because of the problems which are here. We want to come and rejoice every movement because we are the taxpayers of this country. Maka freedom jay, maka security jay. Maka na
जेन्ना माझो जल्म जाता, when I'm born, people are deciding whether I'll be born or I'll be killed. After that, whether my father, my brother, my neighbor, whoever it is, if I go to workplace, if I go to school, I don't feel that I'm safe. It is unacceptable to me. Jenna, 50% of this Indian crowd is women. We are celebrating Women's Day. We are celebrating Independence Day. But जे 50% जे women in India, we have the population of India which we have, forget about the third genders and other genders, them though we are not considering at all. Women is not free. And how is that I can call myself, okay, free? Because I go to a workplace now. I am scared that if suppose I am late a little bit, whether I'll reach home safely. That is the concern. My young brothers and sisters who are there, the people old, young, old, doesn't matter what clothes I'm wearing, where I'm going. I may want to go and party. I may want to do whatever I want. I want that freedom to walk on the streets of my land or anywhere that I'm there in the world. It is disgusting. The rape and the brutal murder which has happened is disgusting for various reasons. One, because it is a rape, someone's freedom is taken away. That's why it is disgusting. Second, someone's right to live is taken away, and it is a brutal, disgusting thing which has happened. Next thing, that they are interfering with the evidence is more worse than anything else. मेडिसिन कंप्लीट करून PG करून सेकंड इयर करून जी रेजिडेंट आशिल्ली 31 वर्साची चली बायल दोतोर म्हणून ते कोलकाता जे हॉस्पिटल आसा कोलकातात, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट इज रादर आरजीकर गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, येस, आनी इट्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी. त्या हॉस्पिटलान ते 9 तारखेर ती चली जेन्ना हांव मातशें ब्रीफ करता, 11 वरांचेर आपल्या आवय कडेन उलयलें आनी आवयक तेणें सांगलें की Mama, I am tired. I have been working for last 36 hours. The duty was long and I'm really tired. I'm just going to eat food. You go to sleep. 2 वरार सुमार रातचे पेशंट उणे असतात, इंटर्न असतात आणि धाकले जुनियर असता म्हणून तेणें कितें केलें, ते मातशे ते सेमिनार रुमांत खंय जे बेड्स असतात थंय मातशे ले डावन करपाक गेले आनी ते आपल्या वर्क प्लेसार आशिल्ले. आनी हॉस्पिटल्स आर सपोज टू बी द सेफस्ट प्लेस. सेक्युरिटी गार्ड्स आर आउटसायड. इट इज द सेफस्ट बिकॉज वी टेक डॉक्टर्स एज सेकंड गॉड्स. आमकां कितें जाल्यार दुयेंत जाल्यार आमी लज ना डॉक्टराक सांगपाक, एक देव आनी दुसरो म्हणटा दोतोर. दोतोराच्या रुपान आमकां देव दिसती पडटा. पूण रातचे 2 ते 5 कितें जालें ते सगळ्यांनी तुमी ऑडियो क्लिप्स आयकले आसतले. ताजेर ब्रुटल रेप जालो, ट्रॉमटायझींग रेप, जेका त्या चलेक म्हणटा तो रेप म्हणल्यार लेग्स वर इन रायट एंगल, हर आयज, तेज्या दोळ्यांक कावच्यो आशिल्ल्यो, कावच्यो, शी वॉज ब्लिडींग, नोज ब्लिडींग, माउथ ब्लिडींग, पर्सनल पार्ट ब्लिडींग, इवन द टायरॉइड ग्लँड, अशें ताका मारून कवर केलें आनी ते सिद्ध जाता दॅट इज अ गँग रेप. Gang rape, arey, what is going on? And I don't want to blame anyone. We are not come here to do politics. We are come here for justice. Justice for doctors, not only doctors, but justice for humanity. चले मनशांचे लायफ इन डेंजर. आयज तुमी म्हाका सांगा, एक महात्मा गांधी म्हणिल्लें, रियल इंडिपेंडन्स विल बी वेन, रियल इंडिपेंडन्स विल बी देन वेन अ वुमन, एक बायल, चली मनीस रस्त्यार रातचे एकले इंडिपेंडंटली भोंवपाक शकतले विदाउट एनी फियर. आयज खंय तरी भिरांत पडिल्ली आसा. हांव म्हणटा की हय, आयज आख्खे देशांत कितें चल्लां तें तुमी पळोवपाक लागल्या. मणिपुरांत कितें जालें तुमी सगळ्यांनी विटनेस केल्लें आसा. आयज कोलकाता जावपाक ना, मणिपूर आनी कोलकाता सोडात, गोंयांत जावपाक टायम लागपा ना. हांव वचून प्रमोदाक सांगता, हांव बायलांक घेवन, जावं त्यो तालिगांवच्यो, जावं त्यो म्हापशेच्यो, जावं त्यो नाविलीच्यो, जावं त्यो मडगांवच्यो, कितले सिद्धी नायक आमचे चलेक, तेका न्याय मेळ्ळा. वायट दिसता. Yesterday I literally got goosebumps I got. I was literally crying. I could not. My son is doing medical, he's a medical student, final year. He's telling, Mama,
our girls interns are getting scared. If a girl is not safe in the workplace, as it is not only about doctors, आमचे चोले आहे शिकून खुंयकर पावले young girls. Don't you think these young girls must be fearing? Well, I'm not fearing today. Do you all have that azadi thing in you all? No. They are also. I am fearing today. आज आई जायत्या बायलांनी उलो मारलो म्हाका बायले सांगता येवपाक भिरांत दिसता मॅडम कित्याक वतच ना हे म्हणटात दुसरे आसा ते VIP आपूण गाडी मोटारांत न्ही येतात आमकां म्हणटा कोण ना आमी बसीन वतात बसींतनी पोलीस स्टेशन जाता कामा कडेन पोलीस स्टेशन जाता आमचे गोंयकार कितले तरी बायल्यो आसा त्यो कितल्यो सफर जाता आसतल्यो आनी आयज हांव सांगूंक सोदतां की हे देशांत वी आर नॉट सेफ वुमन आर नॉट सेफ माय सिस्टर इज बीन डेड टुडे आय टर्म हर एज माय सिस्टर